याचो अर्थ एकूच की दाबोली विमानतळ बंद जाता हे 102%. आणि सांगप कितें लोकांची आमी घरां वाचयता आनी मागीर 3 मिटराची 5 मिटराची घरां तुमी कित्याक मोडली? तुमी भेदभाव कसो केलो? काम चालू आसा आपल्या लोकांक वाचोवपाक, एअरपोर्ट बंद करपाक. एअरपोर्ट बंद जाल्यार सावथ अख्खे काबार. व्हिडिओ दाखयलो न्हू, बिर्ला टू एअरपोर्ट पर्यंत वास्को म्हणजे काम न्ही हायवे रोडाचे मोठ्या नेट्टान चल्लेले आसा. पिलर काडपाचे, रस्ते खणपाचे, रस्तो ब्लॉक करपाचे आनी हे काम कसले फ्लायओव्हर करपाचे. म्हाका एक सांगीन दिसता, तुम्ही फ्लायओव्हर करता सामकी बरी गजाल आसा, पण ह्याच्या पयलीं फ्लायओव्हर थंय करतना एअरपोर्ट लागीं आसा म्हणून तुम्ही लोकांची हायकोर्टान सुद्दी कोर्टान घरां मोडपाक लागून काडलेले. तो आसा आमचो कमला प्रसाद यादव जो सरपंच आहा चिखलीचो. ताका कोर्टान सांगलेले की फ्लायओव्हराक लागून जेन्ना नेविकारान तेजी हायट इतली उंच जालेले कारणान विमानांक त्रास जातले म्हणून एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे लागून विमानांक त्रास जाता म्हणून तेचे बिल्डींग कोर्टान केस घातल्या उपरांत बंद म्हणून सांगलेले आनी मोड म्हणून सांगलेले. आज पर्यंत म्हणूंक ना. ह्याच हितूनूच कलेक्टरांनी बी हे जी 3-3 मिटराची घरां मोडली कित्याक ते प्लॅनांक त्रास जाता म्हणून. आतां तुमी 15 मिटर उंचीचे तुम्ही पिलर काडटा, मागीर तेच्या बरोबर 15-10 मिटर तुम्ही खांबे घालतले लायटीचे आनी मागीर 10-12-15 मिटर ते खांबे घालतले. म्हणजे तुम्ही पळया अटल सेतूचेर कसो घातलेला कितली उंची अशें घालून म्हणजे ही 15 आनी ती 15 30 मिटराचे म्हणजे तुमकां थंयसर प्लॅन देंवोवपाचें ना. हेचो अर्थ हांव लोकांक सांगूंक सोदता की हेचो अर्थ एकूच की दाबोली विमानतळ बंद जाता हे 102%. कित्याक तेंचे ज्या रितीने काम चल्लां आनी तांकां मोपा सगळें व्हरोंक जाय. आतांच पळयना तुमी भायले जे प्लॅन येता ते मोपात देंवता वास्कोन म्हणजे चिखले दाबोली हेचेर येयना. कारण कितें? आनी त्या रितीन तेंच्यांनी काम केलां. कोणी जर एप्लिकेशन करून पेपर मारता हायवे ऑथॉरिटी कडेन तो पेपर दिना कित्याक कोणी कोर्टान वचा तेजें काम बंद जातलें. पूण म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय, तुमी जेन्ना 3 मिटराची उंचीची घरां मोडली तेन्ना तुमकां दिसलें ना? आनी आतां कमला प्रसाद वाचोवपाक लागून आनी ते एअरपोर्ट बंद करपाक लागून ही सगळी नाटकां चल्लेली आसा हे जिते जाल्ले दिसता. आनी सांगप कितें? लोकांची आमी घरां वाचयता आनी मागीर 3 मिटराची 5 मिटराची घरां तुमी कित्याक मोडली? तुमी भेदभाव कसो केलो? कित्याक केलो? आतां तुमकां ना 30 मिटराची तुमी येतले. हेचो अर्थ सारकें क्लियर आसा की दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो आनी तो जातलोच अशें आमकां दिसता. ज्या रितीने ते वागता ते टॅक्सीवाल्यांक बिजनेस ना मागीर कितें थंयसर सगळ्या कामाक अडचण. एअरपोर्ट बंद जाल्यार सावथ अख्खे काबार उगडास दवरा. हेकाच लागून आतां हे इतल्या नेटान काम चालू आसा आपल्या लोकांक वाचोवपाक, एअरपोर्ट बंद करपाक. जो MLA मिनिस्टर बॉब मारता लोक तुमकां कितेंय सांगता तुमी तेजें आयकनाका म्हणून तेणें उत्तर दिवचें की 30-15 मिटर खांबे काडल्या आनी तेच्या उपरांत 15 मिटर वरच लायट येतली जाल्यार हे इतली उंची करून खंयचो प्लॅन हाडटा खंय तो? लोकांक 4 माळे 2 माळे 1 माळे करपाक तुमी लोकांक दिना. तांकां तुमी ऑथॉरिटी सांगता जाल्यार हे तुमी कशें दिले आतां हाडटा? म्हणजे तुमचे दाखोवपाचे चाव एक आनी हे करपाचे वेगळे म्हणजे 2 तरेचे तुमचे दात हे दिसते. हत्ती जाल्या तुमी आनी अशा रितीन लोकांक त्रास करता. आतां तो फ्लायओव्हर जातलो, प्लेन थंय देंवपाक मेळचे ना म्हणून प्लेन सगळे बंद. ते नेवीच्या अंडर एअरपोर्ट बोगदो असोच तेंच्यांनी काबार केलो. त्या नेविकारांनी पयलीं तांकां बोगद्यार सगळे आसले तेंचे कितें ते हेलिकॉप्टर बी देंवपाचे आनी तेंची शिकपाची जी प्लॅन बी आसले ते बोगद्यार आसले. तो जागो तेंच्या मड्यार आनी होय जागो तेंचो सगळे तेंचे आनी सगळे एकान एक जागो आनी मोपा. थोडे दिसान ते मोपा म्हणून येतले सगळे पळोवपाक लागून मोपाय बी करतले आनी हेतून ह्या लोक जबाबदार आसा. आमच्या गोंयचे काबार करपाक हे पळय बसले 40 हे लोक लागलेले आसा. आनी आतां एक सांगता हांव परत आनी परत सांगता 27 पर्यंत दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो.
कित्याक ज्या रितीने काम चल्लां 1 वर्सा भितर ते काम जातले 26 येतलो 26 येता म्हणून अशें तशें मातशें कितें दवरतले परत 27 हे बंद कितें करपाचें ते लोकांनी पळोवपाचें आनी मोर्चा काडलो जाल्यार लोकांक भितर उडोवपाचें लोकांक भिरांत घालपाची आपली पोळी भाजून घेवपाची हाचेचो बोटवो जाता तसो लागीं करपाचें लज दिसूंक जाय तांकां की आपल्या लोकांक वाचोवपाक लागून आनी आपल्या स्वार्थाक लागून कित्याक तो ब्लॅकाचो पयसो पळया तो असो वापरून बिल्डिंगे काडून सगळे स्वार्थ करून हायकोर्टाचो तो तेंच्यांनी आतां अपमान केला जालो ती बिल्डिंग 17 मोड सांगलेली कमला प्रसाद यादवाची अजून ती मोडना